चिंबला फ्लायओव्हराचे उक्तावण करपाक कळाव जाला, पूण पोरणे गोंयांत 21 नोव्हेंबरा सावन जावपा आशिल्ले सेंट फ्रांसिस झेवियर एक्सपोजिशना पयलीं हो फ्लायओव्हर येरादारी खातीर उक्तो करतले, अशें थळावो आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस सांगता। दुसरे वटेन पळयत जाल्यार रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग आनी सर्व्हिस रोडाचें काम अजुनूय चालू आसा। मात आमदार रुदोल्फाच्या कोतान फ्लायओव्हराचें काम पुराय जालां आनी बेगीनूच ताचें उक्तावण करतले खंय। फ्लायओव्हर न्हू आता कंप्लीट जालो आमचो। ओके आणि आता केन्ना आमच्यान स्टार्ट करूंक जाता, चडसो पळोवया। आता 13 तारीख अशें म्हणटाले आमी, मात फायनल करता केन्ना सीएम फ्री आहा तेन्ना जातले। ओके, एक्सपोजिशन पयलीं जातलो सर? आता न्हू जालो, रेडी जालो तो। ओके आता केन्नाच गाडी वचूंक आता काय ना, सगळे रेडी। ओके टोटल रेडी, कांयच धरूंक ना। लायटी रेडी, हॉट मिक्सिंग जाले, सगळे जाले। ना सर, आयज सुद्दां हॉट मिक्सिंग ते चालू आशिल्लें। आयज हॉट मिक्सिंग ते सर्वीस रोड सकयलो। ओके सकयर वयलो न्हू, हे जालो हो रेडी जालो। ओके हॉट मिक्सिंग केला तो सायडीचो, आनी इलो पार्ट उरलोलो सकयल सकला ब्रिजार न्हू वयर, ते पळय आतां कंप्लीट जाले पळय। ओके तें जालां। सद्याक हांव आसा चिंबला जो फ्लायओव्हर आसा, जो ओल्ड गोवासून येवपाक, जो पणजे सिटीन येवपाक जो फ्लायओव्हर आसा, तुमी जाणा आसतले हो जो न्यू फ्लायओव्हर हांगा बांदतात, त्या बांदकामाक लागून हांगा खुबशे फाटले कितलेशेच म्हयने जाले हांगा खूब अशे लोकांक त्रास जावपाक लागले, ट्रॅफिकाक लागून हांगा गर्दी पडपाक लागली। म्हणून ह्या फ्लायओव्हराची खंय ना बेगीनचे बेगीन हो फ्लायओव्हर रेडी जावचो अशें लोकांक दिसतालें। आनीक मेन म्हटल्यार आतां जे नोव्हेंबराचे 21 तारखेक सावन जे ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसिस झेवियराचें जे एक्सपोजिशन जावपाचें आसा, त्या एक्सपोजिशनाक लागून हो फ्लायओव्हर बेगीनचे बेगीन जावपाक जाय आशिल्लो। आनीक सप्टेंबराच्या एंडाक हांगा लोड टेस्टिंग बी जाल्ली आनी ते सगळें पळोवन अशें दिसतालें की हो फ्लायओव्हर बेगीन जातलो असो, पूण हांगा समज आमी रियलिटी पळोवपाक येयले जाल्यार आजून हांगा डांबरीकरण सारकें जाल्लें ना। आजून हांगा डांबरीकरणाचें जें काम चालू आसा तेजे ट्रक्स हांगा दिश्टी पडटात, आनीक तेजें जें डांबरीकरणाचें जें काम जें आसा तें आजून हांगा सुरू आसा, तें आमी पळोवंक शकतात। जाल्यार आतां फक्त 10 दीस उरल्यात एक्सपोजिशन सुरवात जावपाक, 10 दीस सुद्दां उरोना, 10 दिसाचे पेक्षा कमी दीस उरल्यात। जाल्यार हो जो फ्लायओव्हर आसा तो एक्सपोजिशन पयलीं तयार जातलो काय असो प्रश्न येता, आनी ह्या फ्लायओव्हराचेर ऑथॉरिटी एक्सपोजिशन पयलीं तयार करून जे हांगा पर्यटक येवपाचे आसात त्या पर्यटकां खातीर हो फ्लायओव्हर रेडी जातलो काय असोय हांगा प्रश्न येता। गोमंतक टीव्ही खातीर चिंबलासून गौरेश गांवकर।